दोनाकडे थिवी आणि अस्नोडा आज दोन कडे इलेक्शन चालू आसा। दोनाकडे पिसफुली काय कोणाचो काय गोंधळ जाय नासतना करिनासतना दोनाकडे बऱ्या भशेन वोटिंग चालू आसा। थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या थिवी आणि अस्नोडा दोन विलेज पंचायतीचे बायपोलाचे इलेक्शन चालू आसा। फाटल्यान थिवीचो जो पोलिंग सेंटर आहा तो दिसता। हांगासर थिवीन जो मेंबर आसलो अर्जुन आरोसकर हेका अचकीत मरण आयलें आनी ताका लागून जो वार्ड नंबर 1 जो पोस्ट खाली आसलो ताका लागून आज इलेक्शन जाता। सकाळ मेरेन इलेक्शन पीसफुली जाल्लें आसा। सकाळी गर्दी आसली, आतां मातशी खूब कमी जाल्ली आसा आनी आतां मेरेन हांगासर ज्या थिवीच्या सेंटराचेर 33% 12 मेरेन वोटिंग जाल्लें आसा। दुसरें जे इलेक्शन आहा ते अस्नोडा वार्ड नंबर 1 थंय सुद्दां अशें पीसफुली वोटिंग चालू आसा। आतां मेरेन थंयसर 48% इलेक्शन वोटिंग जाल्लें आसा आनी थंय सुद्दां सगळें पीसफुली आसा। हांगासर पुलीस मागीर मामलेदार बीन सगळे तैनात आसात। दुसरे जे कॅन्डिडेट आसा ते थिवी हांगासर आतां 4 जाण कॉन्स्टेबल म्हणजे 4 जाण निवडणूक लडयतात आनी अस्नोडा हांगासर 3 जाण इलेक्शन लडयतात। हे खातीर फाल्यां सोमारा 12 तारीख कावंटींग जातलें आनी जो पण जैनती उरता तो फाल्यां करतलो। बाकी सगळें आतां मेरेन पीसफूल आहा आनी असो अंदाज कळटा की 65 ते 70% वोटिंग हें जातलें अशें लोकांचो आनी जो अंदाज आसा। स्टुडंटा खातीर थिवीच्यान शाम पडटा।